Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मुरगाव पालिकेकडेन कामगारांक पगार घालूंक पैसे ना. पालिका पातिशेर. 2 महिने झाले कामगारांक पगार पडूना. पालिकेचो स्टाफ इलेक्शन ड्युटीर आशिल्ल्यान येणावळीचे कलेक्शन पडला म्हूण नगराध्यक्ष सांगतालो. पगार घालूंक रीण काडपाची तयारी चलताली. पेमेंट उरलो हेजें कारण म्हटल्यार आमकां मेन म्हटल्यार इनकम येवपाचो खूब कमी जाला. कारण आहा तेका इलेक्शनाच्या निमतान आमचे जेई एमी आमचे स्टाफ सगळे चडशे जाण इलेक्शन ड्युटेक लागून इलेक्शनाच्या कामाक लागून बिजी उरले आनी आमकां तेका लागून आमचो जो प्रोसेस आहा इनकम येवपाचो तो मातसो कमी जाला. आमी तेका लागून आमी एक हें केला बँके कडेन एक प्रपोजल घातलेलो आहा तो हेका लागून पेमेंटाक लागून. तो प्रपोजल पास जाल्या उपरांत आमी जानेवारी फेब्रुवारी 2 म्हयन्याचो पेमेंट एक फावटीन दिवपाक शकता. मात अजून हे दिशेन कांयच हालचाल ना. कामगारांचे 500 पेड्ड्यार. अर्बन सेक्रेटरी हे व्हडले व्हडले सेक्रेटरी येतात ऑफिसांत बसता थंय आनी तांकां ह्या लोकांक कांय पडून गेलो. हे आमगेले गार्बेज वर्कर आनी ते झाडूवाले पळय आनी शहराक साफ दवरपाचें काम हे लोक करतात. तर म्हळ्यार सरकारान आमकां पयलीं दिवपाचें. सरकार म्हणटा नो वर्क नो पे. आतां आमी नो पे नो वर्क म्हणपी. केन्ना टायम दिला तुमकां? बाय मंडे ताणें पगार दिता म्हणलें. आतां मंडे मेरेन रावतले हय नाजाल्यार स्ट्रायक. आनी सर रीण उरले कडेन आतां सरकारा फुडें हात पसरपाची तयारी. मेन म्हटल्यार कितें आसलें तेंचो हे 2 म्हयन्याचो पेमेंट उरला तो फर्स्ट प्रिफरन्स म्हटल्यार तेंचो पेमेंट क्लियर करपाचो आसलो. तेच्यार आमी विचार केला की फुडें वचून हे अशेंच चालू उरलें जाल्यार जावचें ना. परत प्रॉब्लम क्रिएट जातलो. तेका लागून आमी सीएमाची अपॉयंटमेंट घेतला आनी तेचे कडेन डिस्कशन करपाचें आहा की बाबा आमकां हेचेर कितें परमनंट सोल्युशन मेळपाचें आहा. आमकां ऑक्ट्रा येतालो GST लागल्या कारणान ऑक्ट्रा आमकां एबॉलिश जाला. तेंच्यांनी मागीर गव्हर्मेंटान कितें सांगलें इन द फॉर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रांट दिता म्हणून ते सुद्दां आमकां फॉर्म ऑफ स्पेशल ग्रांटान सुद्दां दिल्ले आमकां 1-3-4 इंस्टॉलमेंट सुद्दां दिला. आमचे हे मातशें आहा तेका पेमेंटाक सपोर्ट जावन आमी पेमेंट कंटिन्युअसली दिवपाक शकता.